कॅसिनो ट्रेड लायसनचे आम्ही आज रिझोल्युशन घेतले की 7वी कॅसिनोचे ट्रेड लायसन रिन्यू करपाचे ना. जे रिन्यूवल त्यांचे आता येता ते मार्चान आसतले ते आम्ही त्यांचे रिन्यू करपाचे ना. रेझोल्युशन युनिवर्सली पास झाला. बाकीचे जे गव्हर्मेंट ज्यो बिल्डिंगो आसा, गव्हर्मेंट ज्यो ऑफिसां आसा, गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स आसा, तेंचे आमी हाऊस टॅक्स आमी तांकां हें करतले. आनी जी गार्बेज आमी कलेक्ट करता क्वॉर्टर्सान, गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्सांनी, हेज्या पयलीं आमी ₹1 रिन्यूवल घेनासलो. तांकां आमी एक डेडलायन आतां मिटींग थरयला, आमी नोव्हेंबर पर्यंत तांकां डेडलायन दितले आमी. तेज्या भायर समज ते गार्बेजीचे पयशे वता तेंचे आमी गार्बेज लिफ्ट करपाचें बंद करतले. कमिशनर कंडिशनींग घातला पळय, मार्केटान आमकां पयशे येवपाचे आसा. ते जर आमी एग्रीमेंट सायन करत 10-12 कोटी तरी आमकां येतले. कंडिशन अशा कमिशनान घातला की समज आतां आमी परवा मिटींग आपयल्या मार्केट टॅनंट एसोसिएशनाची सांजची विथ तेंचे एडवोकेट, आमचे एडवोकेट. आमी ड्राफ्ट रेडी दवरला. आमी सांगता तेन्ना आमी एग्रीमेंट आमचो तेंच्यांनी हय म्हणल्यार लीज एग्रीमेंट किंवा लीव एंड लायसन एग्रीमेंट आमी सांगता तेन्ना आमी एग्रीमेंट सायन करपाक तयार आसा. तेन्ना कमिशन जाला पळय, समज ते जर रेडी ना एग्रीमेंट करपाक जाल्यार आपूण ते बील भरचो ना म्हणून हें ताणें आपलो पॉयंट क्लियर केला. ती ताणें पळय इन्स्पेक्टरांक सगळ्यांक सांगलां न्ही, ताका विदीन 7 days सगळो रिपोर्ट दिया म्हणून. कॅसिनोचेच न्ही, जे खंयचे बोर्ड आसा, जे व्हडले LED बोर्ड सगळी कडेन लायल्या. आतां तुमी पळयल्या LED बोर्ड तुमकां व्हडले लायल्या. आमकां तेंचो आजून कोणाचो रेव्हेन्यू येवंक ना. आमचो न्यू रेट आसा ते LED बोर्डांचो तो येवंक ना. तेणें सांगलें विदीन 7 days आमकां रिपोर्ट कर सांगला. त्या प्रमाणे ते रिपोर्ट करतलो आनी तेजेर आमी इमिजिएटली ते रिकवरीक आमी हें करतले.